स्पीकर पोस्ट जेन्ना येतलो एका डिसिजनाक तेन्ना ते तुमकां कित्याक नाका? स्पीकर म्हणजे कितें? स्पीकर हॅज टू बी नॉन बायस्ड. हांव आतां जे उलयता एज अ डेप्युटी स्पीकर, आयज एक्टींग स्पीकर आहलो आनी जुलय पासून आसतलो एक्टींग स्पीकर. पूण म्हाजो रोल कितें आहा एक गोंया खातीर. आमच्या गोंयान म्हाका निवडून दिल्लो आहा, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिला गोंया खातीर काम कर म्हणून. सो गोंया खातीर आमचें काम चालू आहा. आनी जेन्ना जेन्ना खंय खंय पासून अन्याय जाता वो कांय लोकांचेर अन्याय जाता वो मेन इश्यूज आहा, इवन पॉलिटिकल जे इश्यूज आसता जावं वो लोकांचे इश्यू आसता, बारीक समाजाचे इश्यू आहा ते हांव काडटां. आनी आमी त्या टायमार कोणाक भियेना. पार्टी जावं गव्हर्मेंट जावं तो मंत्री दुखवतलो वो मुख्यमंत्री दुखवतलो ते आमी पळयना. हे आमी लोकांचे इश्यू मांडटा. ते करपाक जे मायनींग आसूं, जे इवन ते तेतून सेंटिनल इश्यू आसूं, आमी गव्हर्मेंटाक धारीचेर दवरला त्या दिसा. आनी त्या दिसा तेणी मान्य केलें की आमी चूक केल्या म्हणून. आनी ते जे कोणाक फोटो काडटाले कोणाचे ते बंद जाले. सो तशें जावपाक जायना. आमी वी वील फायट फॉर गोवन्स आनी आमचो स्टँड तोच आहा. स्पीकर म्हणजे आमकां कांयच उलोवंक मेळचें ना. आमी कायमचे उलयतले. आमी पॉलिटिक्सान आसोसर, सोशल लायफान आसोसर आमी उलयतले लोकां खातीर. जे जे कितें इश्यूज आहा, जे गोंयच्या विधानसभेन उलोवपाक जाय, विधानसभे भायर उलोवपाक जाय, प्रेस कॉन्फरन्सांनी उलोवपाक जाय, लोकां मदेकात उलोवपाक जाय, तितले इश्यू आमी काडटले. आयज आमी चीफ मिनिस्टराक सांगलां यू हॅव द बिगस्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ यू आर टू इश्यूज. वन, यू हॅव टू सॉल्व द मायनींग इश्यू. सेकंडली, यू हॅव टू ऑल्सो सॉल्व द बीग इश्यू वीच इज गार्बेज. सगळे कडेन गार्बेज दिसता आमकां. मुख्यमंत्री एक वर्स जालो जेन्ना हॉस्पिटलान आसलो तेजे गार्बेजाचें काम स्लो जालें. हायवेंचेर तुमी पळया गार्बेज दिसतली, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडांचेर गार्बेज दिसतली, सगळे एक प्लांट जो घातला तो आयज ओवरलोडीड जाल्लो आहा. आमच्या लोकांक त्रास जाल्ले. हेचेर बेगीन विचार घेवचो म्हणून हांवें मुख्यमंत्रीक सांगलें. हे खूब इश्यूज आहा न्ही, हेच्या भायर खूब इश्यू आहा. फिशरमॅनाचे इश्यू आहा आनी खूब इश्यू आहा. नांव ना म्हणना हांव, पूण मेन इश्यू आहा जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो तो सॉल्व करपाक जाय. मायनिंगाचो इश्यू सॉल्व करपाक जाय. मायनिंगाचो इश्यू सॉल्व जाल्यार हितून 50% रिलीफ गोंयच्या जनतेक मेवतले, गोंयच्या अनएम्प्लॉयड युथाक मेवतले. अनएम्प्लॉयड युथ आयज ना खूश आहा मायनिंगाक. मायनिंग स्टार्ट जावपाक. मायनिंग इश्यू इट्स अ प्रोसेस. यू जस्ट कॅनॉट से इलेक्शन जालें काय सॉल्व जातलें म्हणून. आयज सून प्रोसेस स्टार्ट करचो पडटलो. नवो मुख्यमंत्री येयला आनी आय एम कॉन्फिडंट ही इज यंग, एनर्जेटीक, ही नोज ही इज फ्रॉम द सेम बेल्ट. ही वील स्टार्ट. डिले जावं कितें आयज कोणाचेर दोश दिवया नाका. वी हॅव टू एक्सेप्ट की आमी खंय तरी फाटीं उरले, कमी उरले, कितें जालें, कितें आसूं रिजन तो. पूण आयच्यान न्यू मुख्यमंत्री येयला तेजो एक म्हाका दिसता भितरल्यान तेजे कावजान आहा ते की हो मायनिंगाचो इश्यू सॉल्व जावपाक. The garbage on the beaches. There's a big problem of garbage on the beaches. We have problems all over, and it has to be sorted out collectively. See, when Chief Minister was unwell, he used to clear only the files sitting in his house or in the hospital. But practically, जे काम जावपाक जाय आसलें सायटाचेर और ब्युरोक्रेटान जे काम करूंक जाय आसलें, एडमिनिस्ट्रेशन जे काम करूंक जाय आसलें तें कमी पडलेलें. तें मान्य करपाक जाय. आयज मुख्यमंत्री बसला खुर्चेचेर, सगळे मिनिस्टरांनी काम करपाक जाय.